काँग्रेसीच्या खंयच्या तरी मिटिंगेन अशी चर्चा जाली की तांकां कोणूच उमेदवार मेळना दिसता. म्हळ्यार सावथ गोवा तांचे गड म्हणून अशें खूब वर्सां जाल्ले आसा. सदांच मॅक्सिमम थंयच्यान MP गेल्या ते काँग्रेसीचे, तांकां उमेदवार मेळना म्हणून आमी एल्विसाची कॅम्पेन इतली बरी चल्ल्या, आमी एल्विसाकूच काँग्रेसीची टिकेट कित्याक दिवचें अशी चर्चा जाल्ली. तांणी एल्विसाक कॉन्टॅक्ट करूंक ना, एल्विसाक काँग्रेसीची टिकेट घेवपाचो प्रश्नूच येना. हाजो एकूच अर्थ येता की काँग्रेस हॅज एडमिटेड डिफीट आणि तांणी आनी फुडें anti-BJP वोट स्प्लीट करून परत सावथ गोवाचो सीट BJPक दिवचो न्ही. इफ यू हॅव एडमिटेड डिफीट देन यू सपोर्ट एल्विस कोम्स एज द आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट. इफ ही स्टँडिंग ऑन आम आदमी पार्टी टिकेट वील टेक एनीबडीज सपोर्ट. हुएवर इज विलिंग टू सपोर्ट इज मोस्ट वेलकम. इन द एंड इट इज अप टू द वोटर्स. इफ काँग्रेस वोटर्स विल वोट फॉर आम आदमी कॅन्डिडेट आणि करूंकूच जाय. एक्चुअली इतलो बरो कॅन्डिडेट सावथ गोवाक अजून पर्यंत कोणूच मेळूंक ना. वाय दे गोईंग फॉर ओल्ड हॉर्सीस लायक फ्रांसिस्को सार्दीन. और तांकां स्वताचो कॅन्डिडेट कोण तोच खबर ना. सो आनी कितें उलोवपाचें तातूंत.